सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयज आमी राजभवनान आमच्या गव्हर्नराक मेळपाक येयल्ले. तुमकां खबर आसा रिसंटली एक जो इन्सिडंट बांदोरा विलेजीन जाल्लो, जेन्ना आमचो विश्वेश आनी बाकीचे जे प्रेमानंद भाऊ आसलो तशेंच बाकीचे आमचे जे वांगडी आसले ते गांवचे विलेजांचे जे इश्यूज आसा ते मांडपाक लागून जो इव्हेंट घडयल्लो पंचायत चलो अभियान म्हणून, हो जो इव्हेंट सरकारान घडयल्लो ह्या इव्हेंटाक गेल्ले आनी थंय प्रश्न विचारपाक लागून गेल्ले. आनी तेजे नंतर खुबशे ज्यो घडणुको जाल्यो जावं जो स्थानीक आमदार आसा सुदीन ढवळेकर, तो सुदीन ढवळेकर तसो येवन तो आंगार येयलो, शिवसेनेच्या आंगार येयलो आनी तेचे गळ्याक धरता म्हणून सांगलें आनी ताका धमक्यो दिल्यो. तशेंच बाकीचे जे तेजे कार्यकर्ते आसले तेंच्यांनी धमक्यो दिल्यो. तेंच्यांनी येवन सांगलें की तुमी हांगा कित्याक येयल्या काय म्हणून. जो सरकाराचो जो इव्हेंट आसा पंचायत चलो अभियान आनी हेजे जे वाद्य आसले हे चीफ मिनिस्टरान सांगलें की चीफ मिनिस्टरान प्रत्येक आमी गांवांनी वयतले आनी गांवचे जे लोकांचे विचार जे आसा जावं इश्यूज जे आसा ते अंडरस्टँड जातले. मिनिस्टर येतले, मिनिस्टर त्या दिसा विश्वजीत राणे जो हेल्थ मिनिस्टर आसा तो येयल्लो, TCP मिनिस्टर आसा तो येयल्लो आनी तेजे कडल्यान जाप मिन्स क्वेश्चन करपाक मेळटलें म्हणून अशें तेंच्यांनी वाद्य केल्ले. पण हो PR एक्टिविटी इतलोच उरलेलो आसा हें कळोन येता. आनी तेज्या नंतर जे आमचे वांगडी आसा विश्वेश आसा तशें बाकीच्या वांगड्यांनी पुलीस कंप्लेन केल्ली, आमच्या फोंडा पुलीस स्टेशनार पुलीस कंप्लेन केली. तेज्या नंतर तेजेर एक्शन कांयच जावंक ना, जो FIR जावंक ना, तेजी फुडली तांकां कांयच इन्व्हेस्टिगेशन कांयच जावंक ना. म्हटल्यार आयज अशें जाल्लें आसा की प्रेशर जो आसा, जो रुलींग सरकार जो आसा BJP सरकार, हेंच्या थ्रू प्रेशर पडटा पुलीस स्टेशनाचेर आनी जे वाद्य केल्ले आसा म्हटल्यार सगळे भर सभेन आनी सगळो जो व्हिडिओ आउट जाल्लो आसा, व्हिडिओन क्लियर कट दाखयल्ले आसा, थ्रेटनींग जी शब्दां वापरलेली आसा, जो मिनिस्टरान वापरलेली आसा सुदीन ढवळेकरान, ह्या हेजेर तेंच्यांनी आजून पर्यंत कांयच एक्शन घेवंक ना. आनी तेकाच लागून आयज आमी गव्हर्नराक येवन मेळपाक येयल्ले. कित्याक अशें एक पार्शियलिटी अशी जाल्ली आसा. पार्शियलिटी म्हटल्यार कितें, रुलींग जे पक्ष आसा जावं तेंचे आमदार आसा, तेंचे जे कार्यकर्ते आसा तेंचेर कांय एक्शन जायना, पण बाकीचे कोण आसता तेंचेर रोखडेच कंप्लेन येता. आतां आमचे कितलेशे म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे कितलेशे आमचे वांगडी आसा, हेंचेर कितल्योश्यो कंप्लेनी जाल्या, बेश्टो विनाकारण कितल्योश्यो कंप्लेनी घातलेल्यो आसा, तेंचेर FIR केल्ल्यो आसा, कॉल करता. आयज तुमी पळयता आसतना मनोज परबाचेर कितल्यो कंप्लेनी जाल्ल्यो आसा आनी तांकां आपयता. जेन्ना आमी कितें हें घेता म्हटल्यार कितें प्रोटेस्ट करता, त्या प्रोटेस्टाक गेले नंतर किन्नाल कितें कंप्लेनी घालता. सो अशें जें जालां, जावं खंयच्याय गांवांतले इश्यूज घेवपाक आमी वयता, ते इश्यूज घेतल्या नंतर तेंचेर कंप्लेनी घालता. सो अशें आयज विरोधी पक्ष म्हटल्यार आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेरूच कित्याक लागून हे एक व्हडलो प्रश्न चिन्ह पडटा. आनी जेन्ना तुमचे आमदार, तुमचे मिनिस्टर जावं तुमचे जे कार्यकर्ते आसा जावं तुमचे पदाधिकारी आसा ते समज कितें करता तेंचेर कांयच एक्शन जायना. आनी तेकाच लागून आयज आमी गव्हर्नराक मेळोन येयल्ले आसा. गव्हर्नरान सांगलेलें आसा की आपूण हें CMा कडेन पावयतलो म्हणून, CMा कडेन कित्याक CM होम मिनिस्टर आसा आनी CMा कडेन पावयतलो म्हणून. आनी फुडलें जें आसा म्हटल्यार कशें हें करपाचें, बाकीचे SPक जावं बाकीचे जे डिपार्टमेंट्स आसा जावं एथॉरिटीज आसा हेंचे कडेनूय कंप्लेन, पुलीस कंप्लेन एथॉरिटी आसा तेंचे कडेनूय कंप्लेन करतले. हे आमी तांकांय सांगलां आनी तेणेन आमकां सांगलां की ह्या बाबतीन आमी स्ट्रिक्टली खरें म्हटल्यार घेवपाक जाय अशी कितलीशी जजमेंटाय आसा म्हणून, की लॉ हो समान नासता, सगल्यांक एक समान नासता. हे दुसऱ्याक एक सिटीजनाक सेपरेट आनी दुसऱ्या सिटीजनाक सेपरेट अशें आसना. लॉ सगल्यांक समान आसता आनी त्या हेजेर दृश्टिकोनांतल्यान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. आनी एक्शन म्हटल्यार पयलू म्हणजे FIR जावपाक जाय. FIR जाल्या नंतर जो फुडलो प्रोसिजर आसा तो सुरवात जातलो. सो गव्हर्नराक एक एश्युरन्स दिल्लें आसा तें म्हणजे आपूण हें जें आसा, जो आमी आयज कंप्लेन दिल्ली आसा ती, तें लेटर जें आसा तें आपूण CMा मेरेन पावयतलो म्हणून आनी तांकां सांगतलो म्हणून की हेजेर कितें तरी हें एक्शन जावपाक जाय. ना, हो एक मेन विशय आसलो. कारण हितून अशें जाता की आयज डेमोक्रेटीक जो रायट आसा आमच्या संविधानान आमकां जो रायट दिल्लो आसा, कॉन्स्टिट्युशनान आमकां रायट जो दिल्लो आसा, ह्या रायटाचेर आमकां खंय ना खंय फाटी मारता. आयज कोणूय डेमोक्रेटिकली विचारपाक शकता, क्वेश्चन करपाक शकता. फाल्यां म्हाका कोणूय आतां आमच्या मतदारसंघात म्हाका कितलेशे जाण क्वेश्चन करता, म्हाका तेंचे BJPचेय क्वेश्चन करता, बाकीचेय क्वेश्चन करता, सगळे क्वेश्चन करता. हांव तांकां ना म्हणपाक शकना, ते आमचे कार्यकर्ता न्हू, आमचे हे न्हू तें न्हू अशें म्हणपाक शकता. कित्याक म्हाका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसा, म्हाका निवडून दिल्लो आसा लोकांचे विचार आनी लोकांचे इश्यूज जे आसा ते आयडेंटिफाय करून तेचे सोल्युशन हाडपाक लागून. सो अशें जो मिनिस्टरान जो विधान केला, जो सुदीन ढवळेकर जो
स्थानिक आमदार त्यांचो मडके मतदारसंघाचो आसा तेणेन जो विधान केला हेजो आमी निशेध केल्लो आसा आनी आमी हेजे फुडेंय करतले आनी हेजेर एक्शन जावपाक जाय नाल्यार हितून कळटलें की हो जो बीजेपी सरकार आसा तो बायस आसा म्हणून आपणाचे सगळ्यांक सांबाळटा म्हटल्यार आपणाचे कोण येयले म्हटल्यार वॉशिंग मशिनान क्लीन जाता तुमचे आनी जे भायर आसा ते तेंचेर तुमी एक्शन घेयत रावतले तेंचेर अगेन्स्ट उलयत रावतले सो हें खंय ना खंय लोकांनी चिंतपाक जाय लोकांक कळटा आयज दिसता हें कितें आसा आनी कशी फोटिंगपणां चालू आसा ती 2 तारखेक इन्सिडंट जाल्लो आणि आयज 12 तारीख आणि 12 तारीख आमी आयचोच दीस कित्याक चूज केलो कित्याक आयज जो आमचो पयलो मुख्यमंत्री आसा भाऊसाहेब बांदोडकर जो आयज तेणे एक हेका लागून झटलो तो जो बहुजन समाजा लागून झटलो आणि तेजी जी पार्टी जी हायजॅक केल्ली आसा हे ढवळीकर ब्रदर्सांनी आणि तेंच्यांनी ते दिसा जो इन्सिडंट केलो की एक बहुजन समाजाचो भुरगो हांव बहुजन बारीक समाजाचो भुरग्याक तेणें गळ्याक धरपाचो प्रयत्न केलो ते हेजे वयल्यान कळटा की तांकां कितकोसो ते पार्टीचो आसा आनी आयज फकत आपल्या स्वार्थाक लागून तेंच्यांचे पार्टीचो यूज केल्लो आसा आनी ते तितूनच्यान आमी आयज गव्हर्नराक मेळ्ळे की इतके दीस जाले FIR जायना FIR जातना तेन्ना हांवें परत एकदां मेन्शन करता की तुमच्या फुड्यान की जे दिसा पुलीस आशिल्ले तेंच्यांनी खूब बरे तरेन ते हँडल केल्ले पूण हो येवन डायरेक्टली सांगता गळ्याक धरतलो म्हणून आनी मागीर म्हाका तरी अशें दिसता की सद्याक जो इन्सिडंट तेणें जाल्लो आनी मागीर जे कितें घडणूक घडल्या आनी अजून बरें FIR लॉन्च जायना म्हणल्यार एक तरी खंय तरी तेंचेर प्रेशर आसतलो पुलिसांचेर प्रेशर आसतलो म्हणून आमी आयज गव्हर्नरा कडेन येयल्ले कित्याक आमी जाणा गव्हर्नर कसो हें करता तो आमी फाटले फावटी तो वळखलो तेजी मेमरी इतकी शार्प आशिल्ली फाटले फावटी तो हांव एकदां विदेशा कडेन गेलो तेन्ना म्हणपाक फाटले फावटी येयल्लो म्हणून मागीर तेणें खुबशे जजमेंट सांगले आमकां जे तामिळनाडूचे जजमेंट आशिल्ले आंध्र प्रदेशाचे जजमेंट आशिल्ले आनी तेणें मागीर प्रोसिजर सांगलो कशें वचपा जाय ते फुडें म्हणून हांव इतकेंच सांगता की तुमी जर हे हितूनच्यान जर लोकांक भिवंक सोदता जर बारीक समाजाक भिवंक सोदता जाल्यार आमी तितकेच तांकां स्ट्रॉंग करतले प्रत्येक भुरग्या फुड्यान आमी रावतले तुमी कितक्योय कंप्लेनी घाला कितें करा आमी तेंचे बरोबर घट रावतले रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज स्ट्रॉंग जावन येयल्ले आसा आनी आयज मडकय मतदारसंघान जावं गोंयभरचे लोक जितके खूश आसा हे जाल्ले कारणान आनी तेजेर जे तरेन आमी तेजेर एक भियनासतना फियरलेसली 11 जाणांचें नांव दिल्लें 2 जाणां आमचे व्हिडिओ काडटाले पण फियरलेसली 9 जाणां आनी इतके जाण तेजे ते कार्यकर्त्यांचेर जे लेमडे कार्यकर्ते म्हणटा तेंकां तेंचेर जे फियरलेसली आमी तुटोन पडले ते हितूनच्यान लोकांक खूब आयज बरो हें दिसता खूब करेज मेळिल्लें आसा लोकांक आनी लोक खूब जाण एप्रिशिएट करता इवन गव्हर्नर ऑफिसान गेले तेन्ना खुबशे जाण जे आयज गव्हर्मेंटा कामाक आसा पूण ते सांगता की वालोर म्हणून हें खंय तर रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच करपाक शकता म्हणून आनी खूब जाण अशें उलयता की तुमीच फक्त आसा म्हण तांकां फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स एकूच पार्टी आसा जी तांकां डायरेक्ट चॅलेंज करपाक शकता आनी ते तितूनच्यान तांकां ढवळीकर जर आसा आयकता ही तूं पळयता सगळें म्हणून तूं पयर फ्रस्ट्रेट जाल्लो तूं जर आयकता तुका ही परत एकदां चॅलेंज आसा तुका आमी सोडचें ना कित्याक तुवें हो अटॅक फक्त विश्वेश नायकाचेर करना हो अटॅक जावन आसा प्रत्येक रेव्होल्युशनरी प्रत्येक क्रांतिकारी जो आयज आपल्या माय भूंयक लागून वावरता तेजेर अटॅक जाल्लो आसा आनी त्या खातीर तुका आमी फाटी फुडें पोवचें ना तुजें फुडलें कितें आसा पळय तें सांबाळून धर तुजे फाटल्यान ऑलरेडी तुजे शेपडेर पांय दवरलेलो आसा आमी हेजे फुडें तुजे बोडकेर पांय दवरपाक फाटी फुडें रावचें ना आनी जी पार्टी तुवें आयज खाल्ली आसा जी येदी व्हडली पार्टी ज्या पार्टीच्यान आयज खूब कितें करून दवरलेलें भाऊसाहेब बांदोडकरान तेजी लॅगसी आमी फुडें व्हरतले तशेंच आमचो जो आमचो UGDPची हें आसा तिवूय लॅगसी आमी फुडें व्हरतली आनी तुका इतकेंच सांगता की फुडें आमी तुका सोडचें ना तुका सांगता तशेंच आयज शेपडेर पांय दवरल्यार तुजे बोडकेर पांय दवरपाक फाटी फुडें पळोवचें ना आमचे बरोबर आमचो सावथ गोवाचो आमचो जो कॅन्डिडेट आसा तो रुबर्ट पेरेरा बाब आसा हांव मागता तेजे कडेन तेणें आपली उतरां सांगची विश्वेशान जे परी सांगलां सगळे आमच्या आमदारांनी सांगलां कित्याक लागून गव्हर्नरा लागून गेल्ले ते आनीक हो ढवळीकराची मस्ती चड जाल्ली आहा आनी आमी जी आमची लॅगसी भाऊसाहेब बांदोडकर तो पयलो CM आहा तेजी लॅगसी आमी मुखार व्हरतात आनी आमचो UGDPचो आमचो जॅक सिकेर हेंच्यांनी गोंय राखपा खातीर जायतो काम घाली ही लॅगसी घेवन आमी सगळे मुखार गेल्ले आहात आनी काँग्रेस आनी BJP कोणाची लॅगसी घेवन वयतात ते खबर ना गोंय काबार करपाची लॅगसी घेवन ते वयतात आनी जायती फावटी हो ढवळीकार जायती फावटी म्हणटा आपूण भाऊसाहेब बांदोडकराची ही लॅगसी तेजें नांव मुखार व्हरोंक जाय भाऊसाहेब बांदोडकरान तुका हेंच सांगलेलो घोडो दामपाक सांगलेलो भाऊसाहेब बांदोडकरान हें घोडो दामपाक कोणाचें हें केसली षडयंत्र करूंक ना तेणें बरें शिक्षणा खातीर जायत भरपूर वावर केला बरें शिक्षणाक बरें एड्युकेशन दिवपाक आनी हो बोर वावर हें तुमकडें जायना तुमकडें जाता फकत ना धामतलो कोणाक कापतलो हे असले आमचे आमदार जाल्ले आहा असले असेंब्ली पळयतात सो असले तुमकां आमगे देंवपाक आमी आतां फाटफूट चोवपाना आनी जे पर्यंत तुमी म्हणलां आयज फकत ना तुमच्या शेपडेर पांय दिला विश्वेशान बोडकार आतां हालीं कांय दिसांनी तुमच्या बोडकारूय पांय पडटलो कित्याक तुमची मस्ती चड जाल्ली आहा ही लॅगसी आम मुखार वतले जे गोंय खरें गोंयची लॅगसी जी व्हरो जाय भाऊसाहेब बांदोडकर आनी जॅक सिकेरान
जे गोंयची बसत केलां ते मुखार आनी कोण व्हरपाना फकत ना ते आम वतले आनी ही कापोस्ताद कोणाकूच ना आनी लोक फकत ना एक्सपेक्ट करता फकत ना उरलं तें गोंय साल्वार करतले जाल्यार आमी आरजीबीच करतलो आनी कापोस्ताद फकत ना आरजीबी आहा आनी आतां उरले ते इलेक्शनाक पासून तुमकां देंवोवपाचे आनी तुमचे जागे खूंय पावोवपाचे ते फकत ना आरजीपी दाखयतले लोकां बरोबर कित्याक लोक आमचे बरोबर आहा हेंच सांगून हांव तुमकां देव बरें कर म्हणून आमच्या वांगडा आमचो एस टी प्रेसिडेंट आसा जो प्रेमानंद गावडे जोवूय मडकयच्यानच येता तेणें आपली उतर सांगची जे कित्याक तोवूय त्या टायमार आशिल्लो इन्सिडेंट आशिल्लो तो आशिल्लो मागीर आमचो भाऊ आसा तोवूय आशिल्लो प्रसाद भाऊ आनी तेकाय खूब बरो एक्सपिरियन्स मेळ्ळा जेन्ना लोकां कडल्यान जेन्ना हें करताले तेन्ना तेकाय सांगता की तुमकां वालोर म्हणून आनी भाऊन तेजेर उतरां दिवची सो आयज भाऊसाहेब बांदोडकराची जी जयंती आसा ह्या दिसा भाऊ जल्मलो आनी भाऊ जल्मोन गोंयचो सगळो उद्धार जालो बहुजन समाजाचे भुरगे शिकले म्हणूनच आज खंय तरी आवाज काडपाक पावले जाल्यार भाऊ साहेब नाशिल्लो जाल्यार आज हो आवाज सुद्दां येवपा नाशिल्लो जे भुरगे शिकल्यात सवरल्यात आनी खंय तरी बरे एडमिनिस्ट्रेशनान आसा बरे पदाचेर पावल्या आनी हांव इतलेंच सांगूंक सोदता आज जी मडकय जी हें चल्ल्या लाचारी चल्ल्या खंय तरी ही लाचारी खंय तरी सोंपपाक जाय जेणे करून लाचार करून आपले जे स्वार्थ करून आपले साम्राज्य जे चललां हें खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी हें जर करतले जाल्यार सगळे जे गोंयचे बहुजन समाजाचे लोक आसा तेंच्यांनी आयज खंय तरी जागृत जावपाक जाय नाल्यार आज कोणाचो गळो दामता म्हणटा नाल्यार फाल्यां कोणाचो खून करपाक सुद्दां हे लोक फाटीं रावपाना सो जागृत जाया इतलेच घडये आयज हांव सांगता सो देव बरें करूं म्हणटा गिरीश आयज तुमी गव्हर्नराक मेळ्ळे तुमी अशें डिमांड करतले सीएमा कडेन की मिनिस्टराक बीन काडचो कॅबिनेटांतल्यान पळय पयलू म्हणजे तेजेर एफआयआर जावपाक जाय आनी एफआयआर जाल्या नंतर तेका काडचो हो डिमांड आसा बट तो डिसिजन जो आसा तो गव्हर्मेंट आसा तेजेर आमी व्हडलें कांय सांगपाक शकना आमी डिमांड करपाक शकता पण तेजेर व्हडलें कांय सांगूंक शकना बट जो एक्शन जावपाक जाय म्हटल्यार जो मिनिस्टर तांचो अशें धमक्यो दिता जावं थ्रेटनींग ज्यो मेसेजीस करता त्यो खंय ना खंय बंद जावपाक जाय कारण आयज विश्वेशाक जावं बाकीचे जे वांगडी आसा म्हटल्यार 11 जाणांची ताणें नांवां आउट केल्लीं आसा तांकां आयज खंय ना खंय भियात आसा कित्याक फाल्यां समज ते वयता आसतना चलता आसतना गाडी चलयता आसतना मोटरसायकल चलयता आसतना तांकां फाल्यां कितें जालें हें सारकें गरजेचें आसा तेकाच लागून आयज गव्हर्नराक आमी तेकाच लागून मेळपाक येयल्ले की फाल्यां तांकां कोणानूय कितें केलें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण कित्याक तेजेर आजून पर्यंत कांयच एक्शन घेवंक ना तेजेर एफआयआर जाल्ली ना म्हटल्यार फियर फॅक्टर हो जो आसा आयज तांकां खंय ना खंय भियात पडपाक जाय आसली लॉ एंड ऑर्डराची ती आयज ना म्हटल्यार त्या फुडें आनी कितेंय करपाक शकता सो हेका लागून आयज आमी हांगा मेळपाक येयल्ले आनी तांकां मागणी केल्या की हेजेर कितें एक्शन जावपाक जाय कित्याक आयज हो पॉलिटिकल प्रेशर आसा म्हणून हेजेर सारकें कळटा की आजून पर्यंत हेजेर एफआयआर जाल्ली ना सो फुडें कितें एफआयआर जायना तुमचो स्टेप कितें आसतलो फुडें पयलू म्हणजे आमी आतां पुलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटी आसा ताका बरयतले आनी तांकां हेजेर कित्याक लागून हें करूं ना म्हटल्यार आजून पर्यंत हेजेर एफआयआर कित्याक करूं ना हें कित्याक आमकां स्टेप बाय स्टेप वचपाक जाय कित्याक आमी डायरेक्ट हेंच्या भशेन अनडेमोक्रेटीक वेन आमी काम करिना आमी डेमोक्रेटीक वेन जावं आमकां संविधानान कितें रायट दिल्लो आसा त्या संविधानाक घेवन आमी फुडें वयता सो आमी पयलू आतां जी कंप्लेन आसा ती पुलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटीक घालतले आनी तेंच्यांनी तिका आपोवन हाडटले आनी तेच्या नंतर तें डिसिजन कितें आसा तेजेर मांडणी जातली पण मेन कितें आसा जेन्ना हें जाल्लो आसा म्हटल्यार व्हिडिओ रिकॉर्डिंग जाल्लें आसा आनी व्हिडिओन क्लियर कट दाखयल्लें आसा की तूं गोवा धरतलो गोवा धांपतलो आनी बाकीचे जे आसा ते उडोवन येता आमचेर नाल्यार येन्ना म्हटल्यार कितल्योश्यो केसी जातल्यो कसल्यो केसी नेम नासलो पण तेंचेर आजून पर्यंत मात बसून एकूय केस जाल्ली ना आनी व्हिडिओ आख्खे सगळे सोशल मिडियाचेर सगळ्याक आवट जाला तरी पूण आजून पर्यंत एक्शन जावना सो हेजेरूच कळटा की आयज बीजेपी खंय ना खंय हो एमजीपीचो सुदीन ढवळीकर आसा हेका सपोर्ट करता आनी ताका खंय ना खंय तेंको दिता थँक्यू